देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आनी लुकाचे शुभ वर्तमान. मोइसेसाचें आनी प्रवाद्यांचें तें आयकना जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. समुद्र नदी थोड्या नेगेर व्हांवत्या उदका लागीं रोसरोशीत वाडटेल्या झाडां सारकें देवाचेर विस्वास दवरून जियेतल्या मनशाचें जिवीत अशें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. तांची मुळां पळा तसलें झाडां भाशेन देवाच्या मोगाच्या काळजांत रिगलोलीं आसात. कसलीच वो कोणाचीच भिरांत ताका आसना. पांचव्या हिरव्या झाडां सारकीं ती सदांच खुशाल आनी भागी, कारण तांच्या काळजांचो थाव घेतलो सर्वेश्वर तांचो सांगाती आनी आसरो आनी किल्लो. नांवप्र्यान दिवंक नासलेल्या एका गिरेस्त आनी लाजर नांवाच्या भिकाऱ्याचे ओपारींत संवसारीक रेसकायांचेर, आस्तिकपणाचेर, आपल्यापणाचेर, हुलके भोडायेचेर बांदून हाडलेल्या ह्या गिरेस्त मनशाच्या जिविताची परिस्थिती आमी आयकल्या. ह्या संवसारांत आमी जियेता त्याच प्रमाणे आमचें सासनीक जिवीत आमकां फावतलें. आमचें सासनीक जिवीत ह्या संवसारांत आसतना आमी जियेल्ल्या जिविताचो परिणाम. कोणाच्यान आमकां हे देवाचे मांडावळींतली वांचोवंक जायना. जशें आमचें जिवीत तशें आमचें सासण. प्रवाद्यांचें तें आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोण जिवंत जावन आयल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. ही जेजूची खोर शिडकावणी काळजांत बाळगुया. आमचे जिणेंत नव सोडणी हाडचो युक्त प्राचीत काळ. सासनीक जिविताक आमकां पावयता तसलें जिवीत जियोंक बापाचो आदार ह्या मिसांत मागुया. दयाळ बाबा, सुभापुणी आमचें जिवीत जियोंक तुज्या मोगाच्या आनी अपुरबायेच्या पुता जेजूक तुवें ह्या आमच्या जगांत धाडलय. आमचो मोग तूं करताय देखून जेजूक तुवें संपोवन दिलोय. अशें आमचें तारण जोडून घेतलें. तुज्या पुताच्या रोगताचो थेंबो जावन आसा मोल आमच्या आत्म्याचें. सदांच आमच्या जिवितांत हें सोत नियाळूंक आनी बरें जिवीत जियेवून तुज्या सासनीक वेंगेंत आमी पावोशें कर. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळलें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.